बीजेपी आणि RSS आयडियोलॉजी ही देशाक अजूनही आपल्या माइंडसेटांतल्यान लिबरेट करनाक आणि हालींच जाल्लो एक इन्सिडंट एक खूब दुखदायक आसा। आयज आमचे प्रेस कॉन्फरन्स आमी 2 पाड्यान घेतात। आयज आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट आणि आमचे सिनियर लीडर प्रिंसिपल MK शेख, आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब सावयो डिसोजा, आमचे यूथ काँग्रेस NSYचे इंचार्ज जनार्दन भंडारी आणि आमचे सोशल मिडिया चेअरमॅन बाब हिमांशू तिवरेकर। आमची घडणूक आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभेचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक शॉकिंग इन्सिडंट जो घडलो त्याचा आमी पूर्णपणे निषेध करतात। आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेणे सरकारांतली केंद्र सरकार जावं राज्य सरकाराची म्हणजे कर्नाटका सरकाराक आसतना वेगळी मंत्रीपद बसयले आणि देशाची सेवा केली। एक अतिशय कठीण परिस्थितींत भुरगेपणांतल्यान दलित जाल्ले कारणान वेगळे डिस्क्रिमिनेशनांतल्यान फायट करून तो इंडियन नॅशनल काँग्रेसचो अध्यक्षूय जालो, राज्यसभेचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जालो, देशांतलो इंडस्ट्री मिनिस्टर जालो, कर्नाटका राज्यांतली वेगळी मंत्रीपद यूज करून देशाची ताणें सेवा केली। काँग्रेसची एक रॅली जाल्ली हळदवानी आणि ती रॅली आमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेजीन ते स्टेजीर बसलो, त्या जाग्यार गेलो हळदवानी आणि तेजे नंतर हे प्रो BJP आणि प्रो RSS ज्यांनी त्यांची माइंड भ्रष्ट केल्यात अजूनही अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेन्स, पण अशें दिसता की देशांक अनटचेबिलिटी अजूनही फाफुरल्यात BJPच्या राज्यान आणि तो ती मिटींग अटेंड करून वयतकर त्या जाग्याचे गंगाजल वापरून शुद्धीकरण केले। म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात एक इंडियन नॅशनल काँग्रेसचो राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्या पार्टीन ह्या देशाक स्वतंत्र दिवपाक त्याग केले, हजारो आमचे काँग्रेसचे लिडर्स सॅक्रिफायस दिले, त्याने ब्लड दिले ह्या देशाक आणि ह्या पक्षान सगळे धर्मातले आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष जावन गेल्यात। मुस्लिम धर्मातले पळयल्यात, सिख धर्मातले पळयल्यात। आमी केन्नाय जातभेद केले ना, अनटचेबिलिटी काबार करपाचे प्रयत्न केल्यात, एक इक्वेलिटी हाडपाचो प्रयत्न केला आणि देशांतल्यान ही अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन हे अजूनही चालू आसा आणि तेका बेजीक कारण म्हणजे आमचे BJP RSS आयडियोलॉजी। आज गोवा प्रदेश काँग्रेस आमी ह्या घडणुकेचो खर शब्दान निषेध करतात आणि तो निषेध करपाक आमचे चारूय डिस्ट्रिक्ट कमिटीज कुडचड्यार कुशावती डिस्ट्रिक्ट हे आंबेडकराचो पुतळो आसा थंय जाग्यार आमी निषेध करतले। आमची म्हादय डिस्ट्रिक्ट ही मांद्रे करतली,
नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट जो आमच्या पणजे गार्डनान जो डॉक्टर आंबेडकराचो पुतळो आसा थंय प्रोटेस्ट करतली आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट ही मडगांवान करतली. सो आमी सगळे खर शब्दान ह्या घडणुकेचो निशेध करतात आनीक इंडिया आनी काँग्रेस पार्टी ही असले डिस्क्रिमिनेशन आनी अनटचेबिलिटी आनी असले कसलेच अटेम्प्ट टू अंडरमायन द डिग्निटी एंड इक्विलिटी दॅट इज गॅरंटीड टू अस बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन हे आमी केन्नाच जावपाक दिवचे ना. आनीक ह्या घडणुकेचो केंद्र सरकारान नोंद करून ह्या हेजेर इमिजिएटली पावलां उखलपाचें काम करचें, ज्या कारणान आनी खंयच्याच दलिताक जावं शेड्यूल ट्रायबाक जावं ओबीसीक अशें डिस्क्रिमिनेशन हेजे मुखार जावची न्ही हेजी घटना घेवची. हो निशेध आमी करता आसतनाच आनी एक निशेध करपाक सोदतात. खरगे साहेब अध्यक्ष जाल्ल्याक ताका खूब इच्छा आसली, फक्त गोंय एकूच राज्य आशिल्लें, थंय तो ताणें विजीट केलें ना. वेगळे वेगळे कारणां खातीर तेजी विजीट कॅन्सल जाली, तेजे कारणां खातीर न्ही आमचे कारणां खातीर. आनीक तेणी आमकां डेट दिली 17 ऑगस्टाक ते गोंया येवन आमच्या वर्करांक मेळपाचें ताणें आमकां डेट दिली. आनी त्या प्रमाणे आमी सावथ गोवा प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचो जो डिमार्केटेड ग्रावंड आसा थंय एप्लिकेशन केलें खरगे साहेबाची मिटींग ऑर्गनायज करपाक, SPD ग्रावंड आनी पार्किंग दोनी कडेन आमी एप्लाय केलें. खरगे साहेबाची मिटींग म्हणलें म्हणटकर त्या एप्लिकेशन आमकां ते रिप्लायच करनात. एप्लिकेशन गेल्यार म्हणटा आमी दिनात, रिजन कितें तें सांगनात. आमी तेजे नंतर पणजे एप्लाय केली. पणजे आझाद मैदानाचेर आमी एप्लिकेशन दिलें आनी आमी एप्लिकेशन दिलें तेन्ना आनी कोणाचें एप्लिकेशन ना त्या दिसाक. तेणी आमकां सांगलें येस तुमी फाल्यां याक, पयशे भरात आनीक परमिशन व्हरात. त्या परमिशनाचो तेजे नंतर BJPची थोडी सवंगां येतात आनीक थंय तो आझाद मैदान बूक करतात आनी तेजे नंतर कितें तरी करपाक ते ब्लॉक, म्हणजे STकूय परमिशन दिलें ना आनी आमकांय परमिशन दिलें, म्हणजे आमच्या खरगे साहेबाकूय परमिशन दिलें ना. ही दोनी कडेन परमिशन आसा. आमी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थंय हें करपाक गेले, थंय आमकां करपाक दिलें ना. आमी तालिगांव कम्युनिटी हॉल बूक करपाक गेले, थंय म्हणपाक लागले थंय दिवं करपाक मेळना. म्हणजे आमच्या खरगे साहेबाची मिटींग गोंयांत करपाक अडखळी हाडपाचें काम ह्या गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी तेज्या सरकारान केल्लें आसा. हेजो आमी खर शब्दांक निशेध करता. म्हणजे आतां खरगे साहेबाक भिताक गाय ते हें डिस्क्रिमिनेशन जें हांगा जाल्लें आसा, हल्द्वानी जाल्लें आसा, त्याच तरेचें डिस्क्रिमिनेशन हांगाय बी चलता काय कितें असो एक प्रश्न येता. म्हणजे कित्या खातीर आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाचे मिटींग हेणी करपाक टाळाटाळ केली. म्हणजे तुमी पळयलें आसतलें थंय आतां एक कसलो तरी प्रोग्राम गेला, हो करप्शनाचो प्रोग्राम, हांकां राष्ट्रप्रेम बी कांय ना. ज्या पार्टीचे हेणी तांकां 40 वर्सां लागलीं तिरंगाक रिस्पेक्ट करपाक, तिरंगा चडोवपाक, ते आज तिरंगाचे हेचेर हें करतात. आनी शेवटाक हे सगळे वेन्यू आमकां खंयच दिना. हें जातकीर आमी म्हणलें आनी चान्स घेवची न्ही, कारण हो सरकार खंयच्याय पातळीचेर वचपाक शकता. म्हणजे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी जो राज्यसभेक लिडर ऑफ ओपोजिशन आसा तेका तेगेले मिटिंगेक परमिशन दिवपाक टाळाटाळ करतात. म्हणजे तेजी मिटींग जावची न्ही हो हेतू सरकाराचो दिसलो. आनी शेवटी आमकां पावसाचे दीस आमकां ते प्रोटेक्टेड हे वेन्यू जाय आशिल्लो. शेवटी आमकां तो वालाद्रीस जो हॉल आसा वेर्णा, जो नॉर्मली वेडिंगाक यूज करतात, थंय आमकां व्हडलो मंटप घालून आमचे BLA आनी बूथ वर्कराची मिटींग
17 तारखेक 17 ऑगस्टाक आमकां करपाक मेळटा. तेजी सुद्दां परमिशन म्हाजे कोतान शेखबाब फॉलोअप करीत आशिल्लो. आयज आमकां थंयची बाकी काय सरकाराची व्हडली परमिशन नाका, फक्त आमकां जाय आशिल्ली लावडस्पिकर यूज ऑफ लावडस्पिकर परमिशन, कारण इट इज अ एंटायरली प्रायवेट प्लेस. सो आमी आयज तुमचे मार्फत अनावन्स करपाक सोदतात की 17 ऑगस्टाक 3 वरांचेर आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी राज्यसभेचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खरगेजी गोंयांक येवन आमचे BLAs आनी बूथ वर्करांक मार्गदर्शन करतले. हेजो सविस्तर प्रोग्रामाचे डिटेल आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट आनी ह्या प्रोग्रामाचे इन्चार्ज प्रिंसिपल MK शेख तुमकां करतले. फ्रेंड्स, भावानो, सांगिल्ले भशेन काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खरगेजी ह्या म्हणजे अध्यक्ष जाल्ल्या पयले खेपे गोंयांत येतात आमकां सगळ्यांक मेळपाक आनी आमकां मार्गदर्शन करपाक. तांचो प्रोग्राम आमी सांगल्या प्रमाणे वेर्णेच्या किंत द वालादरीश ह्या जाग्यार तो जाता. आमचे अध्यक्ष 3:30 दाबोली एअरपोर्टाचेर पावतले आनी थंयच्यान ते सरळ वेर्णा ज्या जाग्यार मिटींग जावपाचें आसा थंय वतले आनी तांकां आमच्या सेवा दलचे जे वॉलंटियर्स आसात ते मानवंदना दितले, तांकां सॅल्यूट दितले आनी ताजे उपरांत आमची सविस्तर जी सभा आसा ती सुरू जातली आनी सभा सोंपले उपरांत ते आपल्या हॉटेलांत रावपाक वतले. तांणी जर सांगलें जाय जाल्यार दुसरे दिसा पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीची मिटींग जावं येता. अजून कांय कन्फर्मेशन ना आमकां, पूण तांणी जर सांगलें जाय जाल्यार आमी पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी जी आसा आमची PCCची ताजी एक मिटींग दुसरे दिसा जावं येता. आतां प्रेसा खातीर आमी प्रेस पास दीस तयार दवरल्यात तुमचे खातीर. आमचो मिडिया चेअरमॅन बाब अमरनाथ पणजीकर हो तुमकां कॉन्टॅक्ट करतलो आनीक तुमकां ते पास ते दितलो आनी तुमकां पणजेच्यान वेर्णा व्हरपाक जी वेवस्था करपाक जाय ती वेवस्थाय आमच्या पार्टीन तुमची केल्ली आसा. तुमी आमचो चेअरमॅन जो आसा अमरनाथ पणजीकर हाजे कडेन मातशें कॉर्डिनेट करात आनीक ते पास आसा ते घेयात आनी तुमकां जेन्ना म्हणजे तुमकां जर आमचे बरोबर येवपाक जाय जाल्यार आमचे बरोबर येता, स्वतंत्र वता जाल्यार स्वतंत्र येवपाक जाता, ते तुमी थारावपाचें. पण आमी तुमची वेवस्था व्हरून हाडपाची ह्या काँग्रेस हावसा कडल्यान वेर्णा व्हरून हाडपाची वेवस्था आमी केल्ली आसा. थँक्यू. ह्या संदर्भात कितें जर प्रश्न आसला जाल्यार ते हें करुया. नंतर जाय प्रोग्राम जाय. ही जी मिटींग आसा ती गोंयभराच्या कार्यकर्त्यांक उद्देशून आसतली काय? सो गोंयचे आमचे जितले जे BLAs आहात सो वेगळ्या वेगळ्या मतदारसंघाक आमचे BLA 1 आनी BLA 2 आसतात. त्या भायर आमचे बूथ प्रेसिडेंट जावं बूथ लिडर आसतात तेंचे खातीर आसतली. सगळे गोंयचे सगळे जे आमचे बुथाचेर जे काम करपी आसतले तांकां उद्देश तांकां एड्रेस करपा खातीर तो येता. कारण आतां इलेक्शनां लागीं येयल्लीं आसात आनीक बूथ वर्कर हो खंयच्याय पक्षाचो एक फाटीचो कणो. आज एक कार्यक्रमात गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी एक प्रोग्रामाक सांगला 15 ऑगस्ट हो आमचो स्वातंत्र्य दिन. तेज्या पयलीं आज 14 ऑगस्ट हो एक याद धरपाचो सारको देशाची फाळणी जाल्ली ताचो दीस. कांय लोकांक खबर ना म्हणल्यार ताचेर तुमची कितें प्रतिक्रिया? ते इतिहासांक जगतात, तेंचे कडेन फ्युचर प्लॅनिंग कांय नासता. सो देशाक ते फाटल्यान व्हरतात, देशाक मुखार व्हरपाची गरज आसता. सो तुमी मुखार कितें करतले तेजेर तितून व्हरना. ते मदीं पोर्चुगेज राज्याचे पोर्चुगेजान हाडले म्हणटाले, मदीं आनी कसल्यो गजाली हाडटले, देशाचें लिबरेशन म्हणटा तें लेट जालें म्हणटाले, नेहरूक जबाबदार. म्हणजे ह्या पक्षा कडेन विजन ना. आनी ज्या पक्षा कडेन विजन ना, ज्या सरकारा कडेन विजन ना तो आनी ज्या पक्षा कडेन इतिहासूय ना ते इतिहास मॅन्युपुलेट करून लोकां कडेन दवरपाचे प्रयत्न करतात.
ताजे भायर तेंचे कडेन आनी कांयच जायना. आनीक डॉक्टर प्रमोद सावंत एक्झॅक्टली तें करता. तेजे कडेन मुखार दिवपाक विजन ना. सो लिडर पक्षा कडेन एक विजन आसपाक जाय, लिडरशिपी कडेन एक विजन आसपाक जाय, देशाक मुखार व्हरपाचें. जे राहुल गांधी मुखारलें विजन दिता आनी BJP आनी तेंचे लिडर देशाक फाटल्यान व्हरतात. ही 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 दुख्खाची गजाल. आज तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या मिटिंगेक परमिशन दिली. आता येता त्या काळात तुमचे नॅशनल लिडर येवपाचे आसा. त्या टायमामध्ये सरकार कितें वील फायट. वी हॅव टू फायट वीथ दीस. ह्या सरकारा कडेन आमकां झगडले शिवाय कांय मेळना. झगडूनच घेवपा पडटा. सरकार भियेता तुमच्या लिडरांक. डेफिनेटली. म्हणजे खरगे साहेब गोंयांक येवप आनी आमच्या बूथ लेवला वर्करांक एड्रेस करप हो तेजेर कलकल येयलो आसतलो. कारण आयज गोंयचो 80% जनता तेंचे विरुद्ध वोट करपाक तयार जाल्ली आसा. गोंयची 90% जनता ह्या सरकाराचेर विटलेली आसा. म्हणजे तुमी इमॅजीन करात, 10तले 9 जाण ह्या सरकाराचेर वायट उलयतात. तातूंतले 8 जाण तयार आसा ह्या सरकारा विरुद्ध वोट करपाक. म्हणजे ही आयज तेंची जनमत आसा. गिरीश बाब, जे खरगेची ते इन्सिडंट तुम्ही सांगले, ते इन्सिडंटचे मातशें सांग. कितें केस केला तुम्ही, कितें इनिशिएट केला? आमी एक म्हणजे पयलीं आयज आमी देशभर प्रोटेस्ट करता. देशांतले सगळे डिस्ट्रिक्ट जितले आसा आमचे, ते डिस्ट्रिक्ट आयज एक तर गांधी पुतळ्या कडेन नाजाल्यार आंबेडकर पुतळ्या कडेन ते आयज प्रोटेस्ट करतात. आमचे गोंयचे 4य डिस्ट्रिक्ट हें करतात. जी कितें घटना घडली हल्द्वानी, इट्स अ ह्युमॅनिटेरियन. आयकपाक सुद्दां वीट येयल्ल्या भशेन न्ही. आमी खंय त्याच सांगली BJP आनी RSSची आयडियोलॉजी जी आसा ती आमकां फाटल्यान व्हरपाचे प्रयत्न करतात, मुखार व्हरनाक. आनी ही घडणूक जी जाली, अनटचेबिलिटी आमी कितलीं वर्सां जालीं एबॉलिश केली, तरी आसतना हे वेगळे. आनी ही पयली घटना न्ही. खरगे साहेबाक हें करता ती पयली घटना न्ही. खूब कडेन देवळांनी गेल्ले कडेन सुद्दां देवळां धरलीं आसात. अश्यो खूब घटना घडल्यो. खूब दुख्ख दिसता येदे व्हडले लिडराक जाणें देशा खातीर इतलो सॅक्रिफायस केल्लो आसा रायट फ्रॉम चायल्डहूड. तेका आनी आमचो पार्टीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष, तेका अशी घडणूक येतात जाल्यार बाकीचे कडेन जे ल्हान दलीत आसात ते कितें कसले डिस्क्रिमिनेशन आनी कसल्या दुख्खांतल्यान ते वयता आसतले तेजें इमॅजीन करपाक शकना. एकदां राष्ट्रीय अध्यक्षाक आनी राज्यसभेचो लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक जर अशी घडणूक येता, हेजे पयलीं आमी पळयली एक राष्ट्रपती महामय आशिल्ली, तर दलीत आशिल्ले कारणान खूब कडेन देवळांनी गेल्ले कडेनी पळयलां ते देवूळ तेजे नंतर धुले. म्हणजे देशाचो राष्ट्रपतीक सुद्दां ह्या BJPच्या आयडियोलॉजीन सोडलेलो ना. सो ही आयडियोलॉजीची हें आमी चिंतलेले वी हॅव कम वे अहेड ऑफ दीस डिस्क्रिमिनेशन. खूब टायम आमी आयकूंक ना, पूण अशें आयकता तेन्ना वेर इज इंडिया हेडींग तुमचे हितून? तेच दुख्खाची गजाल न्ही. म्हणजे आमी खंय वयता काय म्हणून देश आमचो खंय वयता आनी आमची ही मानसिकता खंय वयता पावता. म्हणजे आमी अशें दिसता आमी जनावरां परत पास्ट गाय अशें हेंच BJP लोकांक शिकयता काय म्हणून हें दुख्ख जाता. आनी हरशीं ते हिंदुत्वा करता. तेंगेली हिंदुत्वा खंय गेली तर हातूंतल्यान हो प्रश्न निर्माण जाता. BJP पार्टीन हर घर तिरंगाचो नारा दिला आसा. तुमी आतांच म्हणलें 40 वर्सां लागली देशाचो राष्ट्रीय फ्लॅग आसा तो तांकां करपाक. देशाचें स्वातंत्र्य जालें तेन्ना तांकां बावड्यांक झेंड्याक हात लावपाक मेळना, कारण ते ब्रिटिशाक सपोर्ट करताले त्या टायमार. सो देशाच्या इंडिपेंडन्साचे चळवळीक हे जेन्ना इंडियन नॅशनल काँग्रेसीन ही चळवळ सुरू केली देशान, त्या चळवळीचे हे विरोध करताले. तेन्ना तांकां देशाचो झेंडो हातीन घेवपाक मेळना. तेजे नंतर तेणी झेंड्याक विरोध केलो. आतां तांकां मातशें दिसता राष्ट्रप्रेम लोकांक दाखोवपाक जाय, आनी राष्ट्रप्रेम लोकांक दाखयतलो जाल्यार झेंडो हातीन धरपाक जाय, झेंड्याचेर चड उलोवपाक जाय, जाल्यार तेंगेले राष्ट्रप्रेम दाखयतलो. सो इतली वर्सां ते तिरंगाचो तिरस्कार केला, तेका आतां मातशें तें हेंग मारपाचें तें नाटक करता कशें दिसता. ही सगळीं नाटकां, देशप्रेमीची नाटकां. गिरीश बाब, एक विशय तुम्ही काढलेलो 2 दीस पयलीं की जे मोपाचे प्रायव्हेट जेट कोणाचे तरी पार्क केला, ते कोणाचे ते मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिवचे. मुख्यमंत्री म्हणटा आपणाक खबर ना.
GMRान एक्सप्लेनेशन दिला की ते दोनूय एक जे दोन आसात ती प्रायव्हेट एक ओनर आणि एक आसा ते दुसऱ्याचे. सो नेमके कोणाचे आता तुमकां खबर आसा जाल्यार तुमी तरी सांगा न्ही कोणाचे ते. कारण हे प्रश्न- हवेली विमानां सोडल्या भशेन जाता. गिरीश चोडणकर केन्नाच हवेक विमानान सोडूं ना. हाजे पयलीं कितलेय मुद्दे हाडलेले तो म्हागेलो एकूय मुद्दो केन्नाच फेल जालो ना. आनी गिरीश चोडणकरा कडेन पक्का इन्फॉर्मेशन आसले बगर गिरीश चोडणकर केन्नाच उलयना. योग्य वेळार योग्य गोश्टी मुखार येतल्यो. केन्ना येतल्यो त्यो इलेक्शनच्या पयलीं काय? प्रत्येक गजाल जी गिरीश चोडणकरान रेज केल्याक तेजें उत्तर पत्रकारांकूय दिलां आनी जेका रेज केल्ले तांकांय दिलां. ते केन्ना येतले ते तुमी रावाक पयलीं मुख्यमंत्र्याक विचारात. मुख्यमंत्र्याक विचारले, मुख्यमंत्री म्हणटा आपणाक खबर ना. सो आता तुम्ही नाव कित्याक घेना? तुमकां आतां नाव घेवपाक भंय दिसता बी अशें कित्याक? गिरीश चोडणकर कोणा भिना. डायरेक्ट तुम्ही नाव घेवंक जाय न्हू. आता तुमच्यांनी कितें म्हटलें आमच्यांनी सुद्दां कारवाई करची आमच्यांनीच जाय हांव तांकां वेळ दितां मुख्यमंत्र्याक की तुमी सांगचें की तुमी प्रायवेट चार्टर फ्लायटान भोंवतात काय ना. भोंवता जाल्यार तें प्रायवेट जेट कोणाचें. त्या प्रायवेट जेटाक सरकारी पयसो खर्च जाता जाल्यारूय सांग. सरकार पयशे खर्च करना, तूं स्वता पयशे खर्च करता करून हायर करता जाल्यार तें सांग. जर तें प्रायवेट जेट कोणाचे ओनरशिपीचें आनी तें प्रायवेट जेट तूं यूज करता जाल्यारूय तूं पब्लिकाक सांग. कारण तूं एक मुख्यमंत्री आसा आनी मुख्यमंत्री आसतना ह्यो सगळ्यो गजाली करतात तेजेर ट्रान्सपरन्सी उरपाक जाय. फाल्यां दोतोर प्रमोद सावंत हो मुख्यमंत्री पदाचो हेणें राजिनामा दिलो आनी तो हेज्या डबल सायजीचे प्रायवेट जेट घेवन भोवले. हांव ताका विचारपा ना प्रश्न. गोंयचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान एक ट्रान्सपरन्सीची गरज आसा. आमचो राज्य सरकाराक 35,000चे रीण आसा आनी जर टोटल लायबिलिटीज पळयल्यो जाल्यार त्यो 40,000 कडेन पावल्ल्यो आसात. आनी सरकार सांगता की आमी कमी खर्च कमी करपाक जाय. आयज गोंयच्या लोकांनी रीण काडूं ना पूण सरकारान प्रत्येक गोंयकारांचेर 2.5 लाखांचें रीण काडलेलें आसा. आनी हें सगळें आसतना जर प्रायवेट जेट यूज जाता जाल्यार तें गोंयकारांक कळपाक जाय. म्हणून हे प्रश्न एज अ ओपोजिशन पार्टी आमी विचारलेले आसा. अपेक्षा धरता मुख्यमंत्र्यान हेजेर उत्तर दिवचें. हेजे पयलीं डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा ताणें फक्त एक बलेनो गाडी घेतलेली. बलेनोची तेन्नाची किंमत आशिल्ली 4.5 लाख रुपया. डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा. तितूंतले तुमी कितले पत्रकार त्या टायमार आशिल्ले खबर ना. एक खांडेकर म्हाका दिसता आसपाक शकता. बाकीचे तुमी पत्रकार नाशिल्ले आसपाक शकता. आनी त्या गाडयेक BJPच्या कार्यकर्त्यांनी येवन दामोर लायलो आनी रिजन कितें दिलें की म्हारगेली गाडी मुख्यमंत्री डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजान मुख्यमंत्री आसतना घेतली म्हणून. आयज आमचो मुख्यमंत्री वर्साक एक गाडी चेंज करता आनी कालूच वाचला आनी एक न्यू गाडी येयल्या म्हणून. करेक्ट. खंय गेले हे कार्यकर्ते जे बलेनो गाडी घेतलेली डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा म्हणून ताका काय येवन लायिल्ले काळो दामोल लायिल्लो. खंय गेले ते कार्यकर्ते. आयज गोंयचो मुख्यमंत्री आयकला त्या प्रमाणे वर्साक 1-2 गाडयो चेंज करता आनी गाडयो बी सगळ्यो मार्गेल्यो. सो प्रश्न विचारप हें ओपोजिशनाचें काम, उत्तर दिवप हें सरकाराचें काम. कितले दीस डेडलायन दिला तुम्ही उत्तर दिवपाक सरकारान? सरकारान सांगपाचें, मुख्यमंत्र्यान सांगपाचें. हांवें आयज फ्रेश प्रश्न विचारलेले आसा त्या प्रश्नाची उतरां सीएमाक विचारले, आमी एमडीक विचारले, दोगांय नकार दिता ती सीएमाचे किंवा खंयच्याय मंत्रीचे आसूं किंवा खंयच्याय पॉलिटिशियनाचे आसूं ते म्हणटात एक प्रायवेट कंपनीची आसा आनी ती कंपनी जी आसा ती तांकां पार्किंग फी पे करता. सो ते गव्हर्मेंटाक कनेक्टेड ना म्हणटात. सो आतां आनी तुमच्या सायडल्यान दिसता काय तुम्ही क्लियर देणार गोंयच्या जनतेक तुम्ही कॉन्फरन्सान घेता आयज सांगता फाल्यां सांगता डायरेक्ट तुमकां खबर आसा डायरेक्ट तुमच्यान सांगपाक जाय न्हू. हांव सांगतलो न्ही. हांवें खंयचोच प्रश्न काडलेलो हेजे तुमी अशेंच म्हाका अनेक प्रश्नाचेर अशेंच परत हें सांगतले आतां सांग. हांव मुख्यमंत्र्याक वेळ दितां, सरकाराक वेळ दितां. कितलो वेळ? योग्य हांवें वेळ दिल्लो आसा ताका, ताणें सांगचें.
पूण ऑलमोस्ट म्हयनो जाय तिलो म्हयनो मिन्स 15 म्हयनो जालो ना अजून. एक वीक दुसरी गजाल म्हटल्यार तुमी म्हणलेले की बेळगावच्या एअरपोर्टाचेर ते पार्किंग असता केन्ना केन्ना सो आता त्या कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्याकूय विचारता की कोणाचे ते काय म्हाका कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री लागना म्हाका न्ही. हांव गोवा प्रदेश काँग्रेसचो अध्यक्ष आसा. आमी ओपोजिशन पार्टी गोंयांक आसा. तुमच्या ते आदल्या ते थंय ना ते बेळगांवय ना ते. तुमच्या आदल्या प्रदेश अध्यक्षान काल म्हटला की जो खरगे येवपाचो आहा तो आपणाक खबर ना सो काँग्रेस खरीच 27 बीजेपीच्या अगेन्स्ट वेंचणूक लडोवपाची आहा काय कितें सो हे आता खंय तरी तशेंच जालें न्हू. पळय इन्विटेशन सगळी जी दिवपाची कामां असतात सगळे ते कितलीं वर्सां जालीं आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट सिनियर लिडर MK शेखबाब करता. तो तुमकां ह्या हेजेर स्पश्टीकरण दितले. पण ह्या मिटिंगेचें आमंत्रण आमचे सगळे वर्कर्सांक पावत आसा. आज पर्यंत पावतलें. त्याच प्रमाणे जे आमचे लिडर्स आसा त्या लिडरांक आमी हें आमंत्रण पावयलां. तांचे पासीस थंय तांकां पावल्यात आनी हांव स्वता तांकां फोन करून तांकां कॉन्टेक्ट करून तांकां हें आमंत्रण आमी दिलां. तातूंत अमीत पाटकरी आयलो न्ही. ताजे घरा कडेन त्या स्टेजीचेर बसपाक जे VIP जे डिग्निटरीज बसतले तातूंत अमीत पाटकरी आसा. एअरपोर्टाचेर आमच्या अध्यक्षांक रिसीव करपाक जे डेलिगेशन वतले जे डिग्निटरीज वतले तातूंतय अमीत पाटकर आसा. ताजोय पास आमी मागला एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन आनी ताका त्या दिसाचो पास ताजो कार पास सगळो ताच्या घरा कडेन पावलो ऑलरेडी. आतां कितें सांगपाचें सांगात. आनीक जी गोवा विकास पार्टी आसा ताका आयज मिटींग बॅचेर जॉयन जाल्ले आनी तेंचे सांगलां की जर एलायन्स करपाक कोण फुडें येता जाल्यार ते रेडी आसा नाल्यार ते एक सोलो वयतले. सो तुमी तांकां अप्रोच करतले तुमीच म्हणटले की तुमी सगळ्या पार्टी अप्रोच करतले म्हणजे पोजिशनान. हांवें कितें स्टेटमेंट हेजे पयलीं केलें तें तुमकां तुमी आयकलें नासतलें क्लियरली. हांव परत सांगता जर कोणाकूय सिरियसली BJP विरोधान वचपाचें आसा जांकां BJP घरोवपाक जाय आसा त्या सिरियस पार्टी बरोबरूच आमी अलायन्स करता म्हणून तेंचे कडेन आमी मागणी दिल्ली आसा. सो आमी हे प्लस कंक्लूड करया हांगा दुसरें स्टार्ट करपाचें आसा. मिलिंद नायक तो जॉयन जावपाची बातमी आसा. मिलिंद नायक म्हाका तरी अजून कोणें सांगलें ना की मिलिंद नायकान अप्रोच केला जावं मिलिंद नायक पार्टीन जॉयन जावपाक सोदता. हें म्हाजे कडल्यान तशेंच आनी एक पयर आयकलां हें कितें कुरचड्या वयल्यानूय कितें तरी एक न्यूज पळयल्लो की निलेश काब्राल जॉयन जाता म्हणून. आतां ह्यो म्हाका खंयच्यान येता कित्याक म्हाका खबर नासता म्हणल्यार लोक पार्टीन जॉयन जाता. हांवें परत LOPक विचारलें तुका खबर आसा रे काय म्हणून. LOPनी म्हाका तेंच सांगलें. हांवें आमच्या इंचार्जाक ठाकरे साहेबाक विचारलें हें नांव म्हणलें प्रेसाचेर येता तो म्हणपाक आपल्याकूय खबर ना म्हणून. ती नांवां कशीं येता कोण सोडटा आमकां खबर ना. निलेश काब्राल जॉइन जावन सोदतालो तुमी ओपन आहा. अरे तो BJPन आसा ताका आमी कशें घेतल्यात BJPचो तो सिटींग MLA आसा न्ही. आनी आमचे थंय आवटगोईंग प्रेसिडेंट अमीत पाटकर हे कुडचड्या वयले. त्या भायर कुडचड्या वयर आमचे मतदारसंघ आमचो सामको स्ट्रॉंग आसा. थंय आमकां निलेश काब्रालाक जॉयन करून घेवपाची गरजूच पडची ना. आनी एक विशय म्हटल्यार सर IDCचो जो लोगो आसा न्ही तेका सर 25 लाख म्हणलेले आसा आनी त्याच बरोबर वेबसायट जी आसा ताका सर 19 करोड म्हणलेले आसा. हाचेर तुमचें कितें? हाचेर ह्या विशयाचेर आमी आमचे एक स्पोक्सपर्सन 1-2 दिसांनी डिटेल प्रेस कॉन्फरन्स ताचेर करतले. सो आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स हांगा कंक्लूड करता आनी सेकंड प्रेस कॉन्फरन्स स्टार्ट करता.